Jeremias chapter 40 जेरेमियासाचे परिस्थितीची आणि खबर. जेरुसालेम थावन आनी जुडा थावन बाबिलोनियेक निर्वासून वत्ताले त्या कैद्यां बरोबर जेरेमियासाकूय बिड्यो घाल्यो. असो आसतना नेबुजारादानाक राखणदारांच्या सरदाराक तो मेळ्ळो. थंय थावन ताणें जेरेमियासाक सोडयल्ल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर ताका पावलें. राखणदारांच्या सरदारान जेरेमियासाक कुशीन व्हेलो आनी ताका सांगलें, सर्वेस्परान तुज्या देवान ह्या देसाचेर अरिश्ट धाडटलो म्हूण आदीं फुडें सांगून दवरलोलें. आनी आतां ताणें तें धाडलें. आपूण कोत्तलो म्हूण ताणें धमकी दिल्ली ती ताणें पाळली. कित्याक सर्वेस्पराचेर तुमी पातक केलां आनी ताचें उतर आयकूंक तुमी राजी नासल्यात. देखून हें सगळें आतां तुमचेर आयलां. पळय, आयज हांव तुज्या हातांतल्यो बेडयो काडटां. म्हज्या बरोबर बाबिलोनियेक येवंक तुका बरें दिसता जाल्यार ये. हांव तुजो बरे भाशेन परामर्श कोत्तलों. पूण बाबिलोनियेक येवंक तुका बरें दिसना जायत जाल्यार हांगाच राव. पळय, सगलो देस तुजे मुखार आसा. तुका बरें लागता आनी सारकें दिसता थंय वच. आनी जेरेमियास कोड सरून वेचे आदीं ताणें फुडें सांगलें, गेदाल्याक, आहिकामाच्या पुताक, शाफानाच्या नातवाक, बाबिलोनियेच्या राजान जुडाच्या नोगरांचो राजपाल नेमला. तुका जाय जाल्यार तुज्यान ताचेशी वचूं येता आनी ताचे बरोबर लोकां मोदें रावूं येता. वो जंय तुका अदीक बरें दिसता थंय तुज्यान वचूं येता. अशें उलोवन राखणदाराच्या सरदारान ताका वाटेर खावपा जेवपाक गरज तें दिलें आनी त्या भायर एक दान आनी इतलें करून ताचो निरोप घेतलो. जेरेमियास मिझपा गांवांत गेदाल्या आखिमाचो पूत हाचेशी गेलो आनी ताच्या सांगाता देसांत अजून उरलोल्या लोकां मोदें रावलो. गेदाल्या राजपाल जाता, ताचो जीव काडटात. जुदेयकारांचे फौजेचे थोडे फुडारी आपल्या मनशांक घेवन आजून खेड्या गांवांनी झुजताले. तांणी बाबिलोनियेच्या राजान गेदाल्याक, आहिकामाच्या पुताक देसाचो राजपाल नेमला म्हूण आनी सगळ्या दादल्यांची, बायलांची आनी भुरग्यांची आनी बाबिलोनियेक निर्वासूंक नासलोल्या देसांतल्या गरीब लोकांची जबाबदारी ताका दिल्या म्हूण आयकलें. तेन्ना ते सगळे मिझपा गांवांत गेदाल्याशी आयले. ते इश्माएल, नेथानियाचो पूत, जोहानान आनी जोनाथन, कारेयाचे पूत, शेराया, तानुमेताचो पूत, नेतोफास्कार, एफायचे पूत, जेजान्या, म्हाकातराचो पूत आनी तांचे मनीस. तांकां आनी तांच्या मनशांक गेदाल्यान आहिकामाच्या पुतान, शाफानासाच्या नातवान सोपूत घेवन सांगलें, कालदेकारांची चाकरी करूंक भिवू नाकात. ह्या देसांत रावात आनी बाबिलोनियेच्या राजाची चाकरी करात आनी तुमचें सगळें बरें जातलें. म्हजे पालयेन हांव हांगा मिझपा गांवांत रावतलों आनी कालदेकार आमचेशी येतात तेन्ना तांचे मुखार तुमचो प्रतिनिधी जातलो. पूण तुमी जाल्यार दाखो काडटात. शेतांची लुवणी मोळणी करात, जैतुनाचें तेल भरात आनी हें सगळें उत्पन्न धोब्यांनी घालून कोड्यांनी सांबाळात आनी तुमी जिखून घेतल्यान त्या नोंगरांनी रावात. तेच भाशेन जेन्ना मोआबांत, आमोनकारां मोदें, एदोमांत आनी दुसरे कडेन
जियेतल्या जुदेकारांनी बाबिलोनेच्या राजान जुडांतल्या उरलेल्या लोकांक देसांत रावूंक दिलें म्हूण आनी गेदाल्याक आहिकामाच्या पुताक शाफानाच्या नातवाक तांचो राजपाल नेमलो म्हूण आयकलें. तेन्ना ज्या ज्या गांवांनी तांकां धांवडायिल्लीं त्या गांवां थावन तीं जुडेकारां जुडाच्या देसांत परतून आयलीं. तीं मिझपा गांवांत गेदाल्याक मेळूंक आयलीं आनी सोऱ्याचें शेतांचें लुवणें मोळणेचें खूब उत्पन्न तांणी एकठांय केलें. जोहानान कारेयाचो पूत आनी खेड्यांनी अजून झुजताले ते सगळे सैनिकांचे फुडारी मिझपा गांवांत गेदाल्याक वचून भेटले. तांणी ताका म्हणलें, बालीस आमोनकारांचो राजा हाणें इश्माएलाक नेथानियाच्या पुताक तुका जिवेशीं मारूंक पाठयला म्हूण खबर ना तुका? पूण गेदाल्यान आहिकामाच्या पुतान तांचें सत मानलें ना. तेन्ना जोहानानान कारेयाच्या पुतान मिझपा गांवांत गेदाल्याक गुप्ती अशें सांगलें, म्हाका वचून दी आनी इश्माएलाक नेथानियाच्या पुताक जिवेशीं मारून दी आनी खबर कोणाकूच गमची ना, कित्याक म्हूण तो तुजो जीव काडटलो आनी तुजे भोंवतीं एकठांय जाल्लीं जुडेकारां zollim-mollin शिंपडोन वेतलीं, कित्याक म्हूण जुडाच्या उरलेल्या जोम्याचो नास जावंक पावचो. पूण गेदाल्यान आहिकामाच्या पुतान जोहानाक कारेयाच्या पुताक असो प्रतिपाल केलो, तूं अशें करूंक नाका, कित्याक जें तूं इश्माएला विशीं सांगताय तें सगळें एक फोट. देवाचें उतर हें